Ikutam sun Bapa mi samlya, ikas talian tuka gita gata, ikas kalsan tu semua kerta, ikutan jiv katrita, povis nana tamka, novo jiv divut. तुझी बुरगी को नाम का पवित केलाय पुनर्जीवन झाल्या ख्रिस्ताचे कृपेन सासनिक जीवित आमकां जोडून दिलाय एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच तळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कातरेता. आपणाच्या जल्मदिसाच्या संदर्भात अर्गां जावन येमिस्तिता क्लॅरन्स लोबो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमचो बरो गवळी आमकां सासणीक जिविताक आमकां तो पावयता. ताचे मुखांत्र ताचे वरवीं मात्र आमकां खरी सडवण देखून जेजूच्या मेटांनी सोलोवन तासो खरेपणी पाटलाव करूंक आमकां सकत आनी कृपा आमी मागया. हें पवित्र बलिदान फावो ते परी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. काळजान तावन दूख धरतल्या बोगसाणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत सोम्या काकूत तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत आमचे खातीर विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत सोम्या काकूत सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, पातकाच्या खोंडान पडून गुलाम जाल्ले आमकां तुज्या साकरांक तुज्या पुताच्या काल्तिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सर्गींच्या संतोशान भरलीं. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. सुदैव न्हय आसल्यांनी देवाचे उतर घेतले म्हणली खबर धर्मदूतांक आनी सगळ्या जुदेयांत समेस भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुन्नतकारांनी ताची टिका करून सवाल केले. सुन्नत जावंक नासलेल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगता जेवलोय. तवळ पेद्रून घडिल्ले संगतीचो सुरतावन अखेर पर्यंत हे परी विवर दिलो. हांव जोप्पा शहरान मागण्यार आसतना ध्यान पारावशान पडोवन हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडले एक शीट कशी अंतराळांतावन 4 कोनशांनी उमकळून आसलेली कसलेगी एक वस्त देंवून येतली ती हांवें देखली. ती शिदा हांव आसलेले कडेन येवन रावली. ती हांवें सारकें देखलेल्या वेळार तातूंत मुनजाती, रानवट मृगां, जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं म्हाका दिसली. तो व्हड पेद्रू वूट मार आनी खा अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हणलें ना सोम्या नाका,
अशुद्ध वा भ्रश्ट जाल्ले कसलेंच येदोळ हांव आपडणे ना. पूण दुसरे फावटी त्या सर्गा वयल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. अशेंच 3 फावटी घडलें. शिकी ती वस्त आसा तशी अंतरळाक पाटी ओडून व्हेली. ह्या फटाफट सिझरियातावन म्हजे सरशी म्हूण धाडलेले 3 जण हांव आसलेल्या घरा येवन पावले. तांचे सांगता वचूंक हांवें पाटी फुडें करिनाये म्हूण पवित्रत्मेनच म्हाका कळीत केलें. हेर 6 जण भावी म्हजे सांगता सिझरियाक आयले. आमी सक्कडी कर्नेलाच्या घरा गेल्या. आपणाक एक देवदूत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हणलें म्हूण तो आमकां सांगी लागलो, जप्पाक जण धाड आनी पेद्रू म्हणटा त्या सिमोंक आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरां मुखार तूं आनी तुजे सगळे घराणे बचाव जातले. पूण हांवें उलोवंक सुरू करतच सुरवेर आमचेर देंवलोलो तेच परी तांचेरय पवित्रत्मो देंवलो. तवळ जुवावन उदकान स्नान दिल्लें, पूण तुमी पवित्रत्म्यान स्थान घेतल्यात अशें म्हूण सोम्यान सांगलेल्या उतराचो म्हाका उगडास आयलो. देखून आमी सोम्य जेजू क्रिस्ताक सतमारलेल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच तेणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचूंक हांव कोण. इतलें आयकतच ते समाधानी जाले. तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातीच्या किजिनी बदल जियोंचो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले. देवाचे उतार हे. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता. जशें मेरू हांव तेजो रिगतान येता तशें म्हजो आत्मो तुका आत्रेकता म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळ्ळात. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता. तुजो उजवाड आनी तुजे सत म्हाका पाटय. तींच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका फावों. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता. तेदवा तुजे वेदी मुखार हांव वेता. म्हाका संतोश आनंद दितल्या देवा हुजेर रावता आनी विणे वाजोवन तुका वन दिता. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता. उद्गार. सर्वेस पौराक जय, सर्वेस पौराक जय, सर्वेस पौराक जय जय. हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. सर्वेस पौराक जय, सर्वेस पौराक जय, सर्वेस पौराक जय जय. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवास जो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून फारिजेवा लागीं म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोरू आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गोवळी. हाका राखवलो दार काडटा. बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सट्टांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताजो ताळो वळखतात. ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां ही वापार सांगली, पूण ताणें सांगलेलाचो अर्थ तांकां जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोरू आनी लुटकार. देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना.
हांवूच तें दार म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबिताय नासतलो तो भायर भितर वेतलो ताका सोरोवी मेळटलो सोर येता फकत तो सोरूंक जिवशी मारूंक आनी विबाड करूंक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरो नमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण देवाचें उतार हें वखणी तुका क्रिस्ताक मुगाळ भाव भयणीनो जेजू सांगता सतस हांव तुमकां सांगता हांव बोकऱ्यांचें दार हांव बोकऱ्यांचें दार पालेस्तिनांत बोकऱ्यांचे व्हडले व्हडले गोटे आसले 10-12 बोकऱ्यांनी हजारांनी बोकरे एका गोट्यान भरतेले कशें मस्त गोरवां असल्या गोट्याक एक भद्रतेचें दार आमी दवरता ना जाल्यार कितें करता ना जाल्यार कितें जाता एकत क्रूर मनजां ते दारा भितर येतीत गोट्या भितर येवन उपात दितीत जीव दाळ येतीत वा कोणी एक मनजाची सर्ण व्हरतीत गोरवां सोरून व्हरतीत तशेंच बोकऱ्यांकी भद्रते करचे खातीर घटमूट दारां गोट्याक आसतलीं जेजू सांगता हांव बोकऱ्यांचें दार बोकरे जावन आसात जेजूचे पाटलावदारी ताचो पाटलाव करचे आनी जेजू जावन आसा बोकऱ्यांचें दार म्हळ्यार जेजू वरवीं जेजू मुखांतर मात्र आमकां बाचावी आनी सोडवण जेजू वरवीं आनी जेजू मुखांतर मात्र आमकां सर्गीचें राज त्या देखून जो कोण बाचाव जावंक आशेता सोडवण जोडूंक आशेता सर्गार वचोंक आशेता ताणें जेजू मुखांतर आनी जेजू वरवीं मात्र तें जोडयेर सोडल्यार हेर कोणाकी सर्ग दिवंक वा सोडवण दिवंक बाचावी दिवंक साद ना जर कोण एकलो जेजू भायर आपूण तुका सोडवण दिता हांव आपूण तुका सुटका दिता आपूण तुका सर्ग दिता म्हूण सांगात जाल्यार मोगाचें न्हू जेजू सांगता कितें तो फोटी मारता तो सोर आनी लुडकार त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमी जेजू मुखांतर मात्र बाचाव जावचे देखून आमी जेजू मुखांतर आनी जेजू वरवीं आमी जेजू मुखांतर मात्र चला जाय ताणें आमकां दिल्ल्या वाटेन आमी चला जाय तशेंच गवळ्याचें काम करचें म्हणजे जेजू थंय लोकांक हाडचे मनीस तांणी जेजू म्हणल्यार दारा भितरल्यान मात्र भितर वचा जाय आड वाटेन वयचें न्ही थोड्या फाटीं जेजू थंय व्हरता बरें करता गूण करता आनी कितें कितें म्हणून लोकांक पुसलावन फायदो जोडचे सबार जाण मुखेली आसात फायदो जोडचे मुखेली आसात जेजूच्या नांवानंत ते येतात जेजूचें नांव काडून उलयतात फायदो जोडचे मनीस आसात लुडचे मनीस आसात पूण तशें आमी करचें न्ही आमी तसले गवळी न्ही आमी जेजू बरी खरे गवळी जायचे ताणें आपणाच्या परजे पासून जीव दिलो जिवीत ताणें दिलें आनी आमी जेजूचो पाटलाव करतल्या गवळ्यांनी आमी जेजू बरी जाय आमच्या फायद्या खातीर आमच्या हाता खाला आसल्यांक लुटूंक आमी गवळी जावचें न्ही भागार जेजू बरी प्रामाणीक आनी सताचे गवळी आमी जाय पळया आमचो स्वामी कितलो मोग करता ताज्या मनशांचो म्हणलें आमकां आयच्या पयल्या वचपांत समजता जुदेव चिंतले तांकां मात्र बाचावे म्हूण पूण आयच्या पयल्या वचपांत आमकां सांगता जेजू वरवीं बाचावी फकत जुदेवांक मात्र न्हय हेर जातींच्याकय लाभता म्हणलें घडीत आमी आयकात हांव हेर जातींकी हेर जातीच्या लोकांकी जेजू मुखांतर जेजू वरवीं बाचावी लाभता त्या देखून पेद्रू त्या कर्नेलाच्या घरा येता आनी थंयसर मागणें करतना थंयसर पवित्र आत्मो तांकांय लाभता तर मोगाचें न्हू जेजू वरवीं जेजू मुखांतर आमकां बाचावी तो जावन आसा खरें दार सर्गीचें जेजू मुखांतर आमी चलया ताचे मुखांतर आमी बाचावी जोडया सर्व समजी मोगाळ बापा
काणीक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तू ताचे तुझे बेसाव कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्ले भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या दिन्या सवे सर्व आमचे मोगाळ बापा काणीक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तू ताचे तुझे बेसाव. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घे. बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारे काळजान तुका ही देणी ओपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गींचो तो उसारावर तो अपरमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशमी गुरु प्रभु. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बाले ताचे वरवीं एक नवो काल उदेलो पातकासो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदाळबार निरंतरे गायतात तुझे मुखार पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गीन तुकाचे सर्गीन तुकाचे सर्गीन तुका जय 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 सर्गीन तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे सर्गीन तुका जय 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 सर्गीन तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच क्वेश्चन कस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया सुम्याचे सुवा आमी हो उंडो खातां
आनी हे काल सिंतले पियेता तितले पावटी तू वैभवान येवसर आम्ही तुझे मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कालचो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमीचेर विस्तार जालेले तुवें पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीचे एकाकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार बरे देवाचे माये सांगाती आनी तिजो पती भाग्यवन जुजय भाग्यवन धर्मदत्ता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदार बापा सर्वांदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान आयकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे ताका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचोय सवाय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची गाकुळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची गाकुळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळयले आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवंच म्हाका फावना पूण तुज्या उतरच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या भुकेन मी आयल्या तुझे गांधी आमकां
सौम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका आमी सजावन आसा भासयल्या गांवा पायान करता तुज्या आदारान पातयता तुजी ससाय मागता यात्रिका आमी सजावन आसा भासयल्या गांवा पायान करता तुज्या दारान पातयता तुजी ससाय मागता सोम्या आमी सोमेस्तल्या दितू विशेव आमकां कश्टोन सलवून गेल्या वास्ता लाभ शांती आता यात्रिका आमी सजावन आसा भासयल्या गांवा पायान करता तुज्या दारान पातयता तुजी ससाय मागता यात्रिका आमी सजावन आसा भासयल्या गांवा पायान करता तुज्या दारान पातयता तुजी ससाय मागता काळोखांत आमी पळय करता बुजवाड आमचेर फांकय तुज्या एकाच किरणा वरवीं आमकां तूं वाटकय यात्रिका आमी सजावन आसा भासयल्या गांवा पायान करता तुज्या दारान पातयता तुजी ससाय मागता यात्रिका आमी सजावन आसा भासयल्या गांवा पायान करता तुज्या दारान पातयता तुजी ससाय मागता प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पास्काच्या सोमरमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सरस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सर सवासो पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुपकार वर्त्यो संता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख वरा देवसार आणि सर तरेची वशाची पिडा पयसर तामणूक डसकर तुझ्या मरिफात पिडे सांग भलायकी मेळटा उसांबळ दर्यो तण जातात बंदिवानाचे सांकळे तुटून पडतात तोटे उठून चलतात कुडे पळयतात केपे आयकतात मने उलयतात भायर पडल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा
तुझे वरवीं आपायग्राच्या नपैन जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातीनी तुझे दबोवन तुझे कुमोक आमी मागताव. इतल्या व्हड आमी मागताव ते सर आमकां सोडून दिवन तुझी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनी आमा पसोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या वचना आमी पावल जांचे खातीर मागया सर पदवेदारा आनी सदांच जियोवच्या देवा भाग्यवंत आंतोनी तुवें तुजे परचेक एक वर्तो प्रसंगार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर आनवरांतले सुटाशे आनी सर आमच्या पारकवण्यांनी तुजी ससाय आमी बोगिशे आमकां फावो कर. क्रिस्तांव आमच्या सम्या मरेपात. आमेन. सर पिडिस्तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगता श्रीयाम भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेसू. बगेन मरे देवाची माया मापी हाका ती विनातिका आतांनी आमच्या मरणाचे कळे आमी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दुसरो दी तुजो आनी दास होता. सगळ्यांची भेटवणी जेसूच्या दैवीक काळजा. आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकाच्या फारीकपणा पासत आनी आलतरीच्या पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या समय स्थिरद्या पासत भाग्यवंत हांव कारमरीच्या कथावीन कळसा मारिपात हांव तुका भेटयता. प्रतीक जावन मागणेच्या पुसलदीच्या हृदया पासत आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या हृदया पासत हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत येजूच्या पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुजे रास येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बरें करण्या मेळची सर शिक्षा माफी सोडोवंक हांव कशी व्हरता. सोमया जेसू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायीन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पाप साहेबाक जातून ताका बुसपाट गटाय आनी बुसावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्घ दिता अंतस्कानी नमस्कार करता. पूण तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूट तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजें सग म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकाच्या फारीकपणाक म्हज्या जेसू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेज पातकां म्हज्या पातकेची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकां दावें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातकेची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. सर्गचरणी उल्हास पाव कित्याक साका तूं वावूंक फावूस जाली तो आपणे सांगले बरे जिवन जाला. आमा पासत देवा लागीं माग संतोषानी उल्हास पाव हांव करी मरये कित्याक सोमी खरच जिवन जाला. मागया ए देवा तुज्या पुता आमच्या समय जेसू क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं संवसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे माये हांव कारमरये मरिपात ससनाच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या समय मरिपात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सगळीच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या दाबेन म्हजी मोतूच वडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुवें एकच देव आनी एका देवा तें एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिरसत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची म्हूण सेवा करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही जाता आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर जाता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जाणबाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या वावरतान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवशेचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजी कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बक्षांनी
आनी ही जिणे उपरांत चांचणेक चूक जोडटली म्हूण हांव भरवसता, कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार, आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करता, आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता, कित्याक तूं व्हरतो, अपरिमीत आनी सर बरो, आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळे म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता, आनी ती कंटाळटा, कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हण आनी पातकाचे समय सुकयतले म्हण ती निश्चय करता. आमेन. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक, तशें एकल्याच पुताक, आमच्या सम्याक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, हांव कर्मरयेतान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कस असले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ले मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तें दोन जिवें आनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे बुकसांनी, कुडीचें जिवनपण, ससणेचें जिवीत. आमेन. मुरीक समर्पण. म्हजी राणी आनी माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता, आनी म्हजी भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान, म्हजें तोंड म्हजें काळीज, आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून ही मोगाळी माये, हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्तानी वस्त म्हणल्या बरी. ही मुरी पापकत नातल्या तुज्या गप समा मरिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो वागेवोन. नमान मुरी कृपेन भरले समी तुजे संगता, श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फावटी कुशीचे जेसू. नमान मुरी कृपेन भरले समी तुजे संगता, श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फावटी कुशीचे जेसू. ही मुरी पापकत नातल्या तुज्या गप समा मरिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो बागेवोन. नमान मुरी कृपेन भरले समी तुजे संगता, श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फावटी कुशीचे जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. बरे मन सोडूंक सासूचे कडेन मागणे, ए बागेवोन सुसे, जेसूच्या आनी मरयेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हज्या जिणयेक मरणाची मोर पडटना, ए बागेवोन बापा, जेसूक आनी मरयेक संगताकान घेवन म्हजी कुमकेक ये, आनी सोडून दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण, तांच्या पवित्र हातान प्राण करची, तुमच्या पवित्र हातान जिणयेंत आनी मरणांत ए जेसू तुजे मरये म्हजो आत्मो दिता. आमेन. मोगाळ पुत्र सोवे आमकां मरे आशिर्वाद दिवा आमकां. भगेन कुर्सूचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले